देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. सांजेचो वेळ पावलोलो. एक जाणटो आपल्या नातवाच्या सांगाता पोरसांत वावर करतालो. इतल्यान मळबा वेल्यान एक विमान पासार जाता. भुरगो चिंतूंक पडटा. घराच्या टेर्रसार चडोंक आमी निसवण वापरता. इतले उंच विमानान मनशां कशीं चडटात? भांगाराच्या उतरांनी आजो जबाब दिवन म्हणटा, विमान सकला देंवून येता आनी आमकां वयर घेवन वेता. इस्कॉलाच्या भुरग्यांक ओपन डे म्हूण दवरतात. भुरग्यांच्या वडिलांनी इस्कॉलांत येवन शिक्षका कडेन ना तर संस्थेच्या वडिलां कडेन बरें वायट भासाभास करूंक सोयेक मेळटा. मेल्लोळे सवलतीचो बरो फायदो काडून थोड्या भुरग्यांची वडिलां शिक्षका कडेन झगडोंक उबी रावतात. म्हज्या भुरग्यान जबाब बरयला. जबाब सारको आसा. ताका मार्क फावो. ताका फावो ते मार्क कित्याक मेळोंक ना? आत्मीक जिवितांत वेगळी चाल पळोवंक मेळटा. आमी मनशां ओस्कोत. कोणाच्यानूच अधिकारान नितीन देवाशी झगडोंक उबे रावंक तांक ना. आमचो पुर्वज अब्राहम रोगता मासाचो मनीस आपल्या कोरण्या वरवीं प्रमाणीक जावंक ना. अब्राहमान देवाचेर बाबार्थ दवरलो आनी ह्या बाबार्थाक लागून देवान ताका आपणाक मानवलोलो केलो. दावीद म्हणटा, देव आमची पातकां लेखाक घेना. गुन्यांवांचे बोगसोणें दिता. पातकांचे खोत धुवून काडटा. देव आमची काकूत करून आमकां नितोळ करता. जेजू आयच्या शुभवर्तमानान अशें म्हणटा, तुमी कोणाक भियोवची तें हांव तुमकां सांगतां. जीव काडून सासणांक खास लावूंक पदवी आसा त्या एकल्याच देवाची भिरांत दवरात. शेरकांचो देव मोग करता. शेरकां परस तुमी कितली मोलादीक तो तुमकां सांडचो ना. उक्त्या मनान खोल भावार्थान जेजूच्या गोपांत वचुया. ताचे थंय आमकां आसरो मेळटा. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बाराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर खुशाल राव, बरवशान राव.